Most of the world celebrates today's saint, Jane Frances de Chantal, on December 12th. But since that's the feast of Our Lady of Guadalupe here in the U.S. and in Latin America, St. Jane Frances has been moved to this day. I don't think she'd mind, because it's our Blessed Mother who bumped her, so to speak, and the order that St. Jane Frances founded is called the Sisters of the Visitation of Holy Mary. Hello, Father James Kubicki here. And did you know that St. Jane Frances actually had a couple of vocations? First, to marriage. She married at the age of 21 and in 7 years had 6 children. But her husband was tragically killed in a hunting accident, and she was left to raise and educate the children on her own. After they were grown, she followed a vocation to the consecrated life, founding a new order with the help of St. Francis de Sales. At the time, religious congregations would not accept women who had been married, and so St. Jane Frances started a new group for women who, for various reasons, were unable to join other congregations. Their motto is, "Live Jesus." I think that's another way of saying, be who you were baptized to be. Be the body of Christ and live as Jesus would live. That means making every moment of your day an act of love for God. Here's something St. Jane Frances once said, and I've heard Blessed Mother Teresa echo it as well. We cannot always offer God great things, but at all times we can offer God little things with great love. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. Noveghi rotungaya Parmeswara Wakana Shekanshi Pritume Voi Deva Sud Gita Gaya Noveghi rotungaya Parmeswara Wakana Shekanshi Pritume Voi Deva Sugita Gaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांताना सोजा हाच्या 2ऱ्या वर्साचो उगडास करून, तशेंच दुसरे इंतेसो आमी भेटयता मिलाग्रिना डिकॉस्टा हिच्या म्हयन्याचो उगडास करून. देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तांच्या गोराब्यांक फावो ती बुजवण दी म्हूण हे भेटेन आमी केरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात पिफा आंतांव. सेबी फेर्नांडीस आपलो 60वो जल्माचो दीस मनयता. रेजल द गामा आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हे भेटेन आमी मागुया. आयज इंटरनॅशनल यूथ डे. सगळ्या तरणाट्यां पासत आमी आयच्या दिसाक केरीत भाशेन मागुया आमच्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, तांचेर उजवाड घालूंक आनी जीं पावलां तांणी मारूंक जाय हो संवसार आनी आपलो फुडार सांबाळूंक ती मारूंक तांकां काळजीदार कर म्हूण ह्या आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासत आयज आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, संवसार बदलूंक आमकां आपयल्यात कितें भाशेन आयच्या दिसाक तरणाट्यांक उलो ट्रान्सफॉर्मिंग द फूड सिस्टम्स हो आयचो विशय ह्या इंटरनॅशनल यूथ डेयाचो. जाल्यार आमी जो बदल हाडूंक जीं पावलां मारूंक जाय तीं मारूंक आमकां काळजीदारपण जाय. पूण जायते पावटी आमी भिवकुरी जाल्या, जायते पावटी आमी दुबावी जाल्या.
जायते पावटी आमी बेसारमाय आनी आळसाय केल्या. असले सगळे आमचे चुकीचे देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक बोगसाणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव म्हणी म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनांतून तणाक सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक भर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो दिव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. जोसुएच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान जोसुएक सांगलें, आयजूच सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका व्हड करूंक सुरू करता. म्हणगे मोइजेसा बराबर हांव आसलो तसो तुजे बराबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कराराची आर्कपेट व्हरतल्या यादनिकांक असो हुकूम घाल. जॉर्दानाचे दोडेर पावतोच तुमी जॉर्दानांतूच रावात. तेन्ना जोसुएन इस्रायलाचे पोरचेक म्हणलें, लागीं सोरात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोसुएन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मोदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानाकारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात, आख्खे प्रितुमेच्या सर्वेस्पराच्या कराराची आर्कपेट तुमच्या दोळ्या मुखार जॉर्दान नोद उतरूंक वेता. सर्वेस्पराची आख्खे प्रितुमेच्या दोनयाची आर्कपेट घेवन यादनीक जॉर्दानाच्या उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जॉर्दानाची वयर तावन सोकला व्हांवतात ती उदकां तारतली आनी एक रास कशी जावन उबी रावतली. सांगलोले प्रमाणे जॉर्दान उतरूंक सगलो लोक आपल्या तोंबूंतलो भायर सरलो तेन्ना पोरचे मुखार यादनिकांनी कराराची आर्कपेट वेली. आर्कपेट व्हरताले ते जॉर्दानाशी पावतोच आनी आर्कपेट व्हरताले त्या यादनिकाचे पांय उदकाक लागतोच. पिकाच्या समयार जॉर्दान आखे लांबायेक दोडे वयल्यान उदकांत बरोवन ओडटा. वयर तावन व्हांवताली ती उदकां तारली आनी लांब रुंद जाग्यार एक रास करून उबी रावली. आदामा तावन जार्तांच्या कोट्टा पर्यान त्याच बरोबर अराबाक वो मिठाच्या दर्यांत व्हांवतात ती उदकां व्हांवून नाच जाली. आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पोरजां उतरली. सगळी इस्रायल पोरजां सुके जमनी वेल्यान उतरत आसतना आख्खें राष्ट्र पोलतोडी पावो पर्यान सर्वेस्पराची आर्कपेट व्हरताले ते यादनीक जॉर्दाना मदेंच सुके जमनीर उबे रावले. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जावन दी, सर्वेस्पराक सोय. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराक सोय.
जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांतली भायर सोरली, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं पोरक्या लोळटा मोदली सुटून आयली, तेन्ना जुदाचो प्रांत जावंक पावलो ताचें मंदीर, आनी इस्रायल पोरसां जाली ताचें राज. जबाब: सर्वेस्पराक सोय. हें पळोवन दर्या पळून गेलो. जोर्दान न्हंय पाटी सोरली. बोकड्या सारके पर्वत उडयो मारूंक लागले. मेंढऱ्या भाशेन उडल्यो दोंगऱ्यो. जबाब: सर्वेस्पराक सोय. दर्या, कित्याक म्हूण तूं पळून गेलोय? जोर्दान नदी, कित्याक तूं पाटी सोरली? पर्वतांनो, कित्याक तुमी बोकड्या सारके मारतात उडयो? दोंगरांनो, कित्याक मेंढ्या भाशेन उडटात तुमी? जबाब: सर्वेस्पराक सोय. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ तुज्या चाकराचेर फांकोय, आनी तुज्या आज्ञा म्हाका शिकोय. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोप्या. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हळें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातापांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दुनियान ताका सोडलो आनी ताचें रीणय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, थोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकुना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका भणकोणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें आपल्या धोनयांक पळीत केलें. तेन्ना धोनयान ताका आपोवन हाडून म्हळें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली? आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दुनियान ताका कोसाबाच्या हातान घातलो.
तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतान आयलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, सुरवातेक उगडास केला तशें आयज इंटरनॅशनल यूथ डे. आख्खो संवसार वा आख्ख्या संवसारान युनायटेड नेशन्स ह्या सगळ्या तरणाट्यांचें म्हत्व समजून घेता, मानून घेता. आनी हो संवसार बदलूंक खरीत भाशेन जेन्ना सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स आमकां दिल्ले आसात तेन्ना तरणाट्यांक तातूंत वांटो आसा. तरणाट्यांनी हो संवसार बदलपाच्या वावरान मिसळ जावंक जाय हें युनायटेड नेशन्स मानून घेता. आनी देखूनच दर वर्साक ऑगस्टाचे 12वेर हो दीस मनयता, इंटरनॅशनल यूथ डे. ह्या वर्साक हो खेरीत विशय घेतलेलो आसा, ट्रान्सफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्युमन एंड प्लॅनेटरी हेल्थ. म्हणजे जे आमचे जेवणा खाणाच्यो वस्तू आसात आनी जेवण खाण तयार करपाचे आनी ते खावपा जेवपाचे ज्यो आमच्यो पद्दती आसात तातूंत एक बदल हाडपाक जाय, एक नवेपण हाडपाक जाय, ट्रान्सफॉर्म करपाक जाय. आनी हें जरी तर करतले जाल्यार आमची तरणाटीं आसात तांचें इनोवेशन जावपाक जाय. तांणी नवें कितें तरी बांदून हाडपाक जाय, नवे सोद करपाक जाय, नव्यो डिस्कवरीज करपाक जाय, नवीं इन्व्हेन्शन्स करपाक जाय. तांची इनोवेशन्स आसात तीं घेवन आमचे मनीसकुळाची भलायकी तशेंच आख्ख्या ह्या विश्वाची वा आख्खे पृथ्वेची भलायकी सांबाळून हाडूंक जाय. हो विशय आयच्या ह्या वर्ल्ड इंटरनॅशनल यूथ डेयाचो. भाव भयणीनो, ट्रान्सफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स म्हणटा तेन्ना आमची तरणाटीं थोडीं जाणां तरी आपले दोळे उगडून मुखार सरलेलीं आसात. आमचींच चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आमी म्हणटा. सादी वस्त एक धाकटेंशें शेत परतून रोवपाचें, जें इतलीं वर्सां सोडलेलें, पाड सोडलेलें, तें परतून उगोवपाचें. तेच भाशेन आख्ख्या गोंयांत आनिकूय जायतीं तरणाटीं मुखार सरलेलीं आसात, जीं मुखार सरून हो आपलो एक वावर ट्रान्सफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, आपणाचें जेवण खाण तयार करपाचें हीं पावलां मारल्यात. न्हयच फकत आमच्या गोंयांत, आख्ख्या संवसारांत आफ्रिकेन पासून जायतीं तरणाटीं आतां मुखार सरलेलीं आसात. वय ही आमची जबाबदारी, हें नवेपण हाडूंक, हो बदल हाडूंक आमची जबाबदारी, हें तांणी मानून घेतलेलें आसा. थोडीं जाणां शेतान काम करतात जाल्यार थोडीं मिशनरी चलयतात, जाल्यार थोडीं जाणां स्किम्स ज्यो आसात त्यो कशे भाशेन सरकाराच्यो हाडपाच्यो त्यो पळयतात. आनी हें सगळें करता आसतना हो बदल हाडून समाजाक फायदो जातलो, समाजान बरेंपण येतलें, मनीसकुळाची भलायकी बरी जातली, ह्या प्लॅनेटाची, ह्या पृथ्वेची भलायकी बरी जातली, हो तांचो आवंडो. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी नदर मारली आमच्या तरणाट्यांचेर, सगळींच कडेन हें करूंक तयार नात. आयज घडये तांचे करियर्स आसात, आयज तांची चिंतनां आनी तांचे प्रेजुडिसीस आसात. प्रेजुडिसीस म्हणटा तेन्ना शेतान आनी आमी वचपाचें, जेवण तयार करपाक आमी वचपाचें, आमचें काम जोडपाचें आनी जोडल्या उपरांत त्या दुडवांनी आमी जेवण घेवपाचें, हो सिस्टम जाल्लो आसा. आमचे लागीं पयसो आसा, दुडू आसा, आयज आमी आमचें शेतां बाटां रोयनात, आयज आमी आमचें जेवण तयार करिनात, पूण आनी कोण तरी आमचें जेवण तयार करता आनी आमी दुडवांनी घेवंक जाता अशें चिंतता. दुसरे वाटेन जे कोण तयार करतात ते कश्टवतात, जे कोण तयार करतात ते झगडीं करतात, वो आपलो ताळोय उबारता. जे भशेन आमचे शेतकामती भारताचे हे 3 जे कायदे काडलेले आसात शेतकामत्यांचेर आड,
आमच्या भारत सरकारा लागीं मागतात अजून पासून रस्त्यार रावून, आपल्या घरा वचून आसतना दिल्ली आसात ते अजून पासून मागूंक रिपील दीज लॉज, हे कायदे काड आनी उडय. कित्याक आमचो जो हक्क आसा तो हे उद्योगपती आसात, कॉर्पोरेट्स आसात, तांच्या हातान वचपाचो आसा. हें आडाय, हें करी नाका अशें म्हणून ते सरकारा लागीं मागतात. भाव भयणीनो, खंयचोय सिस्टम पळय, हो जरी तर बदलतल्यात, हो जरी तर ट्रान्सफॉर्म करतल्यात जाल्यार पावलां मारपाक जाय. आयचें देवाचें उतर हाचेर नदर घालूंक आमकां आदार करता. जोशुआ जो मोइजेसा फाटल्यान आयलो, देवान ताका वेंचून काडलो. आतां मोइजेस सोंपलो, मोइजेस मेलो. हे परजेक मुखार वचपाक जोशुआचो तरणाटो आसलो आनी एक तरणाटो कसो ताका मुखार काडलो तेन्ना सगल्यो सवलती एके भाशेन देव ताका दिता. मोइजेसान जेन्ना परचेक इजिप्तांतली भायर काडली तेन्ना मोइजेसा लागीं ह्यो सगल्यो सवलती आसूंक ना. मोइजेसान जेन्ना तांबडो दर्या उतरलो, रेड सी क्रॉस केली, तेन्ना देवान आपलें आसणें दिवन दर्या सुकयलो आनी लोक तातूंतल्यान चलून गेलो, हे नदींतल्यान चलून गेलो. रिवर ही रेड सी जी आसा ती तांणी पार केली. आतां जेन्ना जोशुआ आसा, जोशुआ जॉर्दान नदी पार करता आनी जॉर्दान नदी पार करता आसतना देवाची आंखपेट तांचे बराबर आसा. ताचे बराबर याज्ञीक आसात, जे याज्ञिकांक देवान सांगलें, तांकां सांग सगलो लोक पार करूं पासून तुमी त्या उदकान आंखपेट घेवन रावात, उबे रावात. आनी दर्या हो ही नदी जॉर्दान नदी सुकली, तांकां वाट तयार करून दिली आनी ही पोरजां दुसरे वाटेन गेली. तरणाटो जोशुआ एके भाशेन आपणा लागीं जें नवेपण आसा तें घेता, इनोवेशन. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी आमच्या तरणाट्यांचेर नदर मारता जाल्यार घडये असल्योच नदयो कितल्योच पार करपाच्यो आसात. रेड सी आनी जॉर्डन रिवर आनी आनिकूय आतां जायत्यो नदी आसात. आयज घडये आमचे लागीं आमची नदी आसा, आमचो रिवर ऑफ करियर्स. आमचो करियर, आमचो जॉब, आमचो फ्युचर हाचेर आमी फकत मोन घातलेलें आसा, पूण तें कशे भाशेन खरेपणी घेवचें, बो करून जें कितें आमकां मेळटा, जें कितें आमचे लागीं ऑपॉर्च्युनिटीज आसात त्यो आमी घेवन मुखार वेचें. ही नदी पार करपाक जायत्यांच्यान जायना. आळसाय मदें येता, वो डावट्स येतात, वो प्रेजुडिसीस येतात. जें कितें आमी चिंतलेलें आसा, हांव असोच, म्हजे लागीं उठोंक जायना सकाळीं, हांव असोच, कोणेंय कितें म्हणीत जाल्यार म्हाका रोखडो राग येता, हांव असोच. हे भाशेन जायते प्रेजुडिसीस आपणाच विशीं तरणाट्यांनी आयज केल्ले आसात. हांव असोच, म्हजे लागीं बदलूंक जायना, म्हजे लागीं म्हजोच बदल करूंक जायना जाल्यार हांव दुसरो बदल, दुसऱ्यांचो बदल, संवसाराचो बदल कशे भाशेन करतलो, हें तांचें म्हणणें. आनी देखूनच त्याच चिखलान जायते जाण लडोन आसात. संवसार त्याच चिखलान लडोन उरलेलो आसा. जाल्यार जॉर्दान नदी पार करतलो जाल्यार जे भाशेन जोशुआ एक तरणाटो कसो मुखार सरलो, देवाचें ताणें आयकलें आनी देवाची आंखपेट बराबर घेवन, याज्ञिकांचें एके भाशेन मार्गदर्शन घेवन तो फुडें सरलो. आयज आमच्या तरणाट्यांनी अशें करपाची गरज आसा. बो करून ह्या आयच्या काळार, आयची आमची सेंच्युरी आसा, तातूंत ऑपॉर्च्युनिटीज जायत्यो आयिल्ल्यो आसात, जायतीं आमकां आविश्कार जाल्ले आसात, जायत्यो डिस्कवरीज जाल्ल्यो आसात, इनोवेशन जाल्लीं आसात, स्टार्टअप्स म्हणलेले आसात. हे सगळें वापरून आमच्यान आख्खो बदल हाडूंक जाता. हें करता आसतना भाव भयणीनो, एकामेका बराबर वावरप गरजेचें, एकामेकाक समजप गरजेचें. हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू लागीं प्रश्न विचारलो, कितले पावटी म्हणून बक्षिचो? 7 पावटी लेगून हो प्रश्न विचारलो तेन्ना पेद्रू घडये समजल्लो, हांव कितलो उदार, 7 पावटी बक्षूंक तयार आसा, जेजू म्हाका शाबासकी दितलो. पूण जेजू परतीपाट करता, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. साद्या उतरांनी जितलेय पावटी कोणूय एक चुकलेलो मनीस काळजान तावन बोगसणे मागून तुजे लागीं मागता तेन्ना ताका बोगोस. जितलेय पावटी कोण चुकलेलो मनीस तुजे लागीं सॉरी म्हणटा, आपणाची चूक जाली म्हणटा, ताका बोगोस. दुसरे वाटेन पयले सुवातेर हें जो कोण बोगसणे मागता ताका आदार करतले. पूण जायते पावटी कोण बोगसणेच मागिनात, वायट करतात
पाड घालतात आनी ओगे कुशीन रावतात. आनी जाचें पाड घातलां, जाचें पिड्ड्यार केलां ताका राग येता भितूंतल्यान, आनी भितूंतल्यान जें कितें शिजता तें आमची भलायकीच पिड्ड्यार करता. तर असल्या वेळार एके भाशेन तुजे लागीं बोगसणें मागिना जाल्यार पासून तूं जेन्ना काळजांत तावन बोगशिता तेन्ना एक तरणाटो कसो, एक वाडलेलो कसो, तुजीच भलायकी बरी उरता. आत्मीक भलायकी तशीच भायली भलायकी. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, हो दीस आमी मनयता आसतना सगळ्या तरणाट्यांक ही कृपा मागुया. ज्यो सवलती तांकां दिल्ल्यो आसात त्यो तांणी घेवं, जें शिकप तांणी केल्लें आसा तें शिकप आपले वेव्हारांत घालूं. आनी हें सगळें करता आसतना नदयो जायते येतल्यो, दोंगर जायते येतले, ते पार करूंक तांणी देवाची कृपा आनी देवाचें बळ घेवंक तांकां कृपा मागुया. हेंच बळ, हीच कृपा, हीच शांती आनी हीच घटाय दर एके मिसाचे भेटेन फावो जाता जेन्ना हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येता. आनी व्हडांतलें व्हड देणें आमकां सगल्यांक ताणें दिल्लें आसा. संवसार सोंपपर्यंत हांव तुमचे बराबर आसां. तर ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजू जरी तर आमचे बराबर हांगा आसा, ताका आमचे भितर घेवन आमचें जिवीत आख्खेंच बदलता. उंडो आनी सोरो जेन्ना बदलोन जेजूचें मांस रगत जाता, ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड वायन इंटू बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट, तेंच घेवन आमचेंय जिवीत असलें नवसरलेलें, आमचेंय जिवीत नवें जावं आनी आमी जे भाशेन जियेता, आमची जियोवपाची तोरा, आमच्यो पद्दती जिविताच्यो, हें सगळें एके भाशेन नवसरूंक, बदलूंक, ट्रान्सफॉर्म जावं हे भेटेन आमी देवाक उबारुया. तुकाच बापा सूर मोचे, गिता तुका येगाने. तुकाच बापा सूर मोचे, तुजेच ते कुर्बाशेने. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आता कशी. तुझो महिमो परगट करून शिकोवप सगळ्यांक दिवं. तुकाच बापा सूर मोचे, गिता तुका येगाने. तुकाच बापा सूर मोचे, तुजेच ते कुर्बाशेने. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचार लावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैशाली करूं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवनपण, ताचे उद्देशीन देवदूत तुका परनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार मला तुज्या विभागात. उत्सर्गी तुका सय सर्वेस्पराचे नांव तुका सय. उत्सर्गी तुका सय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुट पोरगुटुया. सुमिया जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचीचे पियेता, तितलेच फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा सांतान सोजा हाची काकूत कर. ताका 2 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेलोय, तशेंच तुजे चाकुरनी मिलाग्रिना डिकॉस्टा हेची काकूत कर. तिका 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन वेली. जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या जेवणा खाणाचे पद्दतीन नवो बदल हाडूंक आमकां सगल्यांक उलो. देवान आमकां दिल्ली देणी सगळीं वापरून आमी दिसाच्या दिसाक बदल हाडपी जावंक आमकां कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची कापूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची कापूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Moja deva tu sororo rocnar moso donikoro soglia calza nismo tuzo ave sodat torum favo. Deva duja mogalata Kari soje tukarita Kari soje tukarita Deva duja mogalata Kari soje tukarita Kari soje tukarita Kitlo moso ukeloi Makarosoi Makarosoi Ikitlo Makarosoi Deva puja mogalata Kari soje tukarita Kari soje tukarita Deva puja mogalata Kari soje tukarita Kari soje tukarita. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसल्या. पुष्ट गोवान तो तुका पुसता. प्रार्थुया.
मोगाळ बापा, तुवें स्वर्गार संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जीव हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. वचूया